संस्थेचे वतीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आयची पत्रकार परिशद आपोवपाचें कारण एकूच म्हणजे तुमी फाटलीं 30 वर्सां पळयतात ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था वेगवेगळ्या वाठारांत काम करीत आसा, शैक्षणीक मळार तशेंच सांस्कृतीक मळार. त्याच बरोबर ह्या वर्सा अंदू आमी एक वेगळो उपक्रम घेवन तुमच्या फुडें येता आनी तुमच्या मुद्द्यामतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की आमी पयलेच फावट व्याख्यानमाला आयोजीत करपाचो यत्न करता आनी ही व्याख्यानमाला 12 आनी 13 एप्रील शेनवार आनी आयतार दीस वाळपय हांगा जातली. ह्या व्याख्यानमाल्याचो उद्देश असो आसा की जेणे करून आमच्या सत्तरीच्या वाठारांतले जावं गोंयभरचे लोक आसा तेंच्या ज्ञानांत भर पडची आनी आमी वेगळ्यो दिशेन वचपाचो आमी प्रयत्न करतले. त्या दृश्टीन आमी ही व्याख्यानमाला आयोजीत केल्ली आसा. व्याख्यानमालाचे जे व्याख्याते आसा तज्ञ आसा ते पयले दिसाचे आसा डॉक्टर नारायण देसाय जे शिक्षणीक तज्ञ आसा आनी त्याच बरोबर दुसऱ्या दिसाचे आमचे वक्ते आसा जे डॉक्टर मनोज बोरकर जे कार्मेल कॉलेजचे प्राध्यापक जावन आसा. अशी ही 2 दिसाची व्याख्यानमाला जावन आसा. ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदता की चडांत चड तुमी ह्या व्याख्यानमालेक उपस्थिती लावन ह्या व्याख्यानमालेचो उपयोग करचो जेणे करून फुडें आमगे येणाऱ्या पिळगेक हेजो खूब उपयोग जातलो अशे तरेचो हो उपक्रम जावन आसा. ह्या व्याख्यानमाला बद्दल तुमकां चड म्हायती म्हजे बरोबर आसा आमचे संस्थेचे वांगडी ज्येश्ठ अशे म्हालगडे श्री जिलू गांवकर हे तुमकां सांगतले चडांत हेजे बद्दल. त्याच बरोबर आमचे फावंडर मेंबर प्रकाश गांवकर सर आसा आमचे बरोबर तशेंच आमचे खजिनदार कृष्णा गांवस आसा आमचे बरोबर. आमी हो उपक्रम एका मोठ्या उद्देशान घेवन येयल्यात. तुमी ह्या चडांत चड उपस्थिती लावची ह्या उपक्रमाक आनी हो जो आमचो आमी आयोजीत केल्लो कार्यक्रम आसा जो व्याख्यानमाला आहा तिका यश येवचें अशें तुमचे कडल्यान हांव मागतां. ग्रामीण कला आणि सांस्कृतिक संस्था फाटलीं सादारण 36 वर्सां रजिस्ट्रेशन जाल्या उपरांत 36 वर्सां सत्तरींतल्या वेगवेगळ्या मळांचेर मागीर ते शैक्षणीक आसूं, सांस्कृतीक आसूं, वैज्ञानीक आसूं वा सामाजीक आसूं ह्या सगळ्या मळांचेर आमी वावर करीत आयल्या आनी लोकांचो आमकां बरो प्रतिसाद मेळटा. लोकांनी दिल्ली उर्बा आनी संस्थे बद्दल लोकांचे असलेले प्रेम मतीन घेवन अंदू ग्रामीण कला आनी सांस्कृतीक संस्था एक नवो उपक्रम चालीक लावंक सोदता. हाचे पयलीं कालिका वाचन मंदिर, सत्तरी अस्मिताय पुरस्कार, रणमाले महोत्सव असे वेगवेगळे उपक्रम आमी चालीक लायल्यात आनी ते आयज मेरेन चलत आसात. तातूंत नव्या उपक्रमाची भर पडटा ती म्हणल्यार व्याख्यानमाला. ही व्याख्यानमाला जी आसा ती आमी ज्ञानदीप विचारधारा ह्या नांवान अंदूच्यान सुरू करतात आनी सांगपाक खूब खोस जाता की सत्तरींतले एका काळार जांकां राज्य पुरस्कार फावो जाल्लो, राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्लो अशे कैलासवासी खाडीलकर गुरुजी हांच्या नांवान आमी ह्या माळेंतले एक पुष्प सादर करतले आनी दुसरें पुष्प जें आसा तें दुसरें पुष्प सत्तरींतल्या सामान्य घरांतल्यान अगदी सामके गरिबींतल्यान वयर सरून उद्देजीक मळार जेंच्यांनी नामना जोडली ते विश्वासराव राणे हांच्या नांवान आमी दुसरें पुष्प ह्या विचारमाळेंत ओंपतले. खूब खोस जाता की ह्या विचारमाळेंतल्यान जे तरणाटे आसात सत्तरींतले, खास करून विद्यार्थी कॉलेजींनी शिकपी, हायर सेकंडरीनी शिकपी आनी वेगवेगळ्या मळांचेर काम करपी जे तरणाटे आसात ह्या सगळ्या तरणाट्यांक एकठांय हाडप आनी तांकां सत्तरी संबंदान आनी पुराय संवसारा संबंदान जे बदल घडत आसात त्या बदला संबंदान एक वेगळें ज्ञान दिवन तांकां त्या विचार प्रवाहांत हाडप हो ह्या व्याख्यानमाळेचो उद्देश आसा.